इधर यू जैसे वो पॉइंट बन जाए हाँ वो पॉइंट उधर जो चर्च की ये पंचायत की पंचायत इगोजी प्रॉपर्टी 15-20 मीटर जाय न्हू ते लेवलाक एक तर मुख्य घुसता आमी आतां थंय तर आमकां पयले एक गेले कोणा बुले न्हू बाकरा बुले आनी ते गेला किती पर्पज आसला तर आयज आमी वेलसांव विलेज पंचायत वेलसांव हांगासर आसा आनीक आयज आमी इन्स्पेक्शन केलां की तुमकां खबर आसतलें आमचे जायते आमचे वेलसांवचे भाव भयणांक जायते आमकां फ्लायओवर ना ताका लागून आमकां क्रॉसिंगाक येयलो भरपूर प्रॉब्लम जाता आनी हो इश्यू कितलीं वर्सां चालूच आसा आनी आमी सॉर्ट आवट करपाक कशें तरी एक प्लॅन केल्लो आनी आमी वेलसांव जे विलेजान आमचे एक 10 कमिटी मेंबर आमचो चेअरमॅन हांगासर आसा तशेंच आमचे रेल्वेचे आर्मेनालाचे इंजिनियर हांगासर आयिल्ले आसा आनीक हें आमी आयज इन्स्पेक्शन केलां लास्ट टायम आमी 2 फावटी इन्स्पेक्शन केल्लें आनी आमी एक प्रपोजल एक 2 फ्लायओवराचो एक प्रपोजल दिल्लो आमी 10 कमिटी आमचे वेलसांव आमचे कमिटी आसा तांकां दिल्लो रेल्वेन आनी तो तांच्यांनी डिस्कस केलें ते डिस्कशन करून ताचे उपरांत तांचे मदीं एक आनीक मिटींग जाली आनी ते मिटिंगेक तांणी एक आनीक थर्ड एक प्रपोजल तांच्यांनी एक मांडलो आनी तो थर्ड प्रपोजल आयज हांगासर आमी सायडीर पळोवपाक गेले आनी आतां आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी थोडें आमी डिस्कशनूय केलां आमी रेल्वे कडेन डिस्कस केलां आमचे चेअरमॅनूय हांगासर आसा ते आमी डिस्कशन केलां आनी हे डिस्कशनाक आमकां आनी 2-3 प्रॉपर्टी हांगासर आसात त्यो प्रॉपर्टीचेर आमी ते डिस्कस करून ते आमचे चेअरमॅन ते डिस्कस करतले ते कडेन जे प्रॉपर्टीचे ओनर आहा ती थर्ड वे बाबा की आमकां सोल्युशन मेवतलें वो ना तेजेर डिस्कशन करून आमी कितें 8 दिसांनी आमकां सोल्युशन कितें आमकां चेअरमॅनान सांगलां दिता म्हणून आनी ते पळोवन आमी फुडें पावल घालता कित्याक आमच्या हे वेलसांवच्या भावांक जे भयणांक जायते हांगासर त्रास जाता हे आमकां फ्लायओवर मास जावोच कितें तरी वे काडून आमी हो प्लॅन आमी फुडें व्हरपाक सोदता आनी आमच्या लोकांक सोंपेपणी आमकां फ्लायओवर आमकां मेळचो ही आमची इतली आशा आसा आनी जातलें आमकां जाता ते भाशेन आमी ट्राय करता सर कितें लँड तुमी आयडेंटिफाय केला म्हणटा कितें उलयला तुमी ओनरा कडेन बी ना आमी एक ओनरा कडेन आमी उलयल्या तो दिवपाक रेडी आसा आनी दुसरी सायडीन आसा तेवूय एक 2 प्रॉपर्टी आसा आनी आनीकूय एक प्रॉपर्टी आसा म्हणटकीर तें कडेन उलोवन आमी हें डिस्कस करतले ना इन्स्पेक्शन केलें म्हणजे आमचें कितें जाता आमकां रेल्वेन 2 एक रॉ प्लॅन्स दिल्ले आनी ते आमी आमची जेन्ना लोकांची मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी लास्ट मंथ आमी ती मे म्हयन्याक लोकां मदीं गेल्ले आनी लोकांन तेजेर ते गांवां जी घरां आहाय किंवा जो एक्जिस्टींग आतां वाट आहा ती लेवल क्रॉसिंगाचेर तेजी दोनी सायडीन घरां त्रास जाता म्हूण ते लोकांन ते दोनी आमकां तेजेर आनी खंयचो ऑल्टरनेट हें करूं म्हणलो सो आयज त्या ऑल्टरनेटा लागून आमी आमदारान आमकां आयज सांगलें की आर्मिनाला कडेन मिटींग प्रपोज केल्या सो ताका लागून आयज आमी तो सायड इन्स्पेक्शन घेयला आतां सायड इन्स्पेक्शन करता आसतना तेज्या पयलीं आमी बी जो आमची रायट सायडीन आहा किंवा आमची वेस्टर्न सायड ऑफ द रेल्वे आहा तेजो ओनराक आमी उलयल्ले प्रॉपर्टीचेर तेणें आपणागे विलिंगनेस दाखयलां आनी आतां आमी लेफ्ट सायडी उरलो आहा सो लेफ्ट सायडी आमकां एक 2 जाण लँड ओनर्स लागताय सो आमी आतां आमदारा बी घेवन किंवा आमकां जाता जाल्यार आमी एक गांवची 10 जाणां वचोन ते लँड ओनरा कडेन आमी एक रिक्वेस्ट करून आमी आमच्या मुखार तेजे उपरांत आमी आमदारा सांगलां की आमी तेजी सॉर्ट आवट करपाक ट्राय करता इन्स्पेक्शन जालें एमएलए आहले आनी तुमी आहले एमएलए वांगडा कितें आउटकम आहा आज तुमी जाणाय तुमच्या मिडियाकडच्यान तुमी जायत पाटी चोयलां हिंग रेल्वे ट्रॅक पडलो म्हणटकच रेल्वे क्रॉसिंग जावपाक जायती वचोण जाताली आमच्या भावांक ते वदां पास जावपाक आनी जेन्ना ही 10 मेंबर्स कमिटी काडली तेन्ना आमच्या एमएलएक आमी प्रपोज करून आमी एक फ्लायओवर आमकां एक मेळची म्हूण आमी आशा बागयल्ली आनी एमएलएन रेल्वे ऑथॉरिटीज घेवन 2-3 पाटी मिटींग जायन आजय तेणें आज आमकां 10 वरांचेर मिटींग घेयली आनी सायड इन्स्पेक्शन बी करून आज बरी खुशालकायेची खबर म्हणजे आज येवदान लँडलॉर्ड्स आहाय तेय विलिंगनेस आपणागे दाखोवन हे प्रॉपर्टी दिवपाक आपणागे फ्लायओवर त्यो आपणागे जाग्यांतल्यान दिवपाक ते फुडें सरले आनी ही आज बरी उमेदीची आनी खुशालकाय कित्याक आमकां बेगीन हे आतां फ्लायओवर आमकां जावपाक कित्याक हे वदान गेट पडले उपरांत जायते त्रास जाताले आतां उडो देखून आमी ते वदान क्रॉस जावपाक रावता ट्रॅक वेगन येवन थिंग रस्त्या मदें आहलें कितले वगत तें बंद जायन ते वदान आहलें तेंगे कितले तें आमकां खबर ना पूण ही हार्डशीप लोकांक जाता आनी आज तुमच्या तरफ से आज मिडिया तुमी आज भाव येवन तुमी चोयलां जायत पाटी
रेल्वे क्रॉसिंगा वखदां जायती हार्डशीप जायन लोकांक योदान पास जावपाक त्रास जाताले. आजी आमगेले MLA खोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी बाबा हातून वाजान आजी आख्खी ट्रॅक तेवदानसून आजी आमगेले वेलसांव पंचायत तेवदान क्रॉस जावपाक आख्खें चोयन इन्स्पेक्शन करून आजी विथीन म्हाका दिसता होपफुली विथीन 8 days हें प्रोसेस आमगेलें फॉलोअप कंटिन्यू जातलें आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटलो म्हूण आश बागयता. तुमकांय काडनातन देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA बाबा हातून वाजाक इनिशिएटीव घेवन हे हाती तेणें घेयल्या खातीर ताकाय हांव काडनातन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.